मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. 70 वर्सां पिरायेची प्रभावती गांवकाराक बाळी रेल्वेच्या धपक्यांत मरण. रूळ हुबतना घडली दुखेस्त घडणूक. वेळसावच्या शेतांक सिवरेजीच्या उदकाचो धोको. जावन रावला 12 म्हयन्यांचे संकश्ट. आमदार आणि फार्मर्स क्लबाची मेळ्ळे मजत, पूण सरकारान सासणा खातीर जाग्यार घालचो प्रश्न. परत वेळसावकारांचे गाराणे. बिरेस्तारा कांय वाठारांनी जाली पावसाची नोंद. मध्य प्रदेशांतल्या वादळाचो गोंयाचेर ह्या फुडें परिणाम. कमी चड प्रमाणात घालून घेतलो पावस. हवामान विभागाचो आदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सिवेजीच्या उदकाक लागून भोव त्रास जातात अशें परत परत सांगून शेतकार जाम पडल्यात. वेळसावच्या शेतांनी वयल्या वाठारांतल्या बिल्डिंगांतली सिवरेज येता. भोगचें पडटा आमकां. सरकारान सासणा खातीर उपाय काडचो. परत एक फावट शेतकारांनी कडक गाराणे घातल्यात. कापणी करपाची साधन सुविधा सध्या थळावो आमदार आंतोन वाज आणि कुट्टाळे फार्मर्स क्लबान मेळून दिल्यो. ताका लागून शेतकारांनी तांचे विशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या. पूण सासणा खातीर सिवरेजीच्या उदकाचो विशय शेतकारांचे मानगुटेर बसला. तो फाट सोडपाक तयार ना. सरकारान ताचेर सासणा खातीर उपाय काडचो अशें गाराणे शेतकारांनी परत एक फावट सरकाराक घातल्यात. सिनियर सिटीजन आमचे ग्रॅनी आमचे पयलीं लोक रोयतालो तेन्ना ही सगळी ड्राय आसताली. शेतां चलोन वयताली, कसलें उदक दिसनासलें. सो गरज पडल्यार शेतांक उदक लायताले. पूण आतां तें ना. आतां शेतांक उदक जाता. हें कितें आमी पळयलां ते भाशेन आनी एग्रीकल्चरान बी इन्स्पेक्शन बी केलां. आमकां दिश्टी पडटा शेतां आज उदक जावपाक जेन्ना आज बिल्डिंगां येयले सगळ्यांची ड्रेनेज सिवरेज न्हू शेतां येता आनी ताका लागून हो कोच आज आमच्या गोंयांत सिवरेज ना, सिवरेज प्लांट ना. थोडे कडेन आहा. आमच्या कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेज प्लांट ना. सो तें उदक खूंय वयतलें. सो त्या उदकाचो इंत भितर जाता. जेन्ना टॅक्नॉलॉजी वाडवता, लोक वाडवता. आतां हांव काल चयतालो मुर्मुगांव थिंगा सिवरेज प्लांट आहा पूण तो ओवरफ्लो जाता. तो ओवरफ्लो कित्याक जाता? आतां लोक वाडवला, सिस्टम चेंज जाला. सो तेन्ना ही पायपाय चेंज करपाक जाय. म्हाका उगड आसा आमचो चाचीर आलेमांव जो MP आहलो तेन्ना तो हिंगा एक सिवरेज प्लांट घालपाक सोदतालो. लोक जागो दिना. सो सगळे हितून न्हू मागीर कितें जाता ही प्रॉब्लेम जाताय. आज आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सिवरेज ना. आज सिवरेज ना जाल्यार सगळे जे बिल्डिंग्स आहाय वयर कन्स्ट्रक्शन येताय तेंची सिवरेज वयतली खूंय. सो हे प्रॉब्लेम आमकां सरकारा मुखार दाखोवपाक जाय की तुमी मुठाय की शेतां प्रमोट करताय, शेतां डेव्हलप करताय, पूण ही सिवरेज बंद करपाक तुमी कितें तरी उपाय घेवपाक जाय. असले टायमार हे वांयगण काडले तेन्ना सामके सुके आसताले. सुके म्हणल्यार तेका उदक नासताले शेताक. सो आतां हांगा उदक खूब आसा आनी हे मशीन भितर रोमता भितर. सो स्टक जाता. ते खातीर म्हाका दिसता हे उदक आतां वयर खूब घर जाल्ले आसा. म्हणल्यार जुवारी नगर सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळी हे उदक सगळे हांगा येता ते. आनी ते उदक सकयल्यान येवन हे आमच्या शेताक अजून उदक आसा. नाजाल्यार हे सगळें ड्राय आसताले शेत. वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसताले. आमी उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय जाय म्हणून वांयगणा टायमार. पूण आतां नाकाशें दिसता. उदक चड जाता. आतां सध्या तरी हे भितर मुगळता मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन. म्हाका दिसता हे उदकाचे कितें सेवरेज आनी सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हे सेवरेजाचे म्हाका दिसता पोंच्यान उदक हांगसर वयर सरता. कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा ती उंच आहा. बिर्ला जुवारी नगर आनी सांकवाळी ती उंच आहा आनी ही जमीन सकयल आहा. सो सगळे भितरल्यान ते हांगसर उदक येता आनी म्हणून मशीन आमगेले रोमता भितर. ते सायडीनी पाड शेतां आनी हांव ते मदीं शेत एकटेंच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून.
रोवची ना काय सोडची अशी आसता उदक सदांच आसता तेका दोनी सायडीन पाड आसा कितें मागता तुम्ही ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. 70 वर्सां पिरायेच्या प्रभावती गांवकाराक बाळी रेल्वेच्या धपक्यात मरण येयलें. रूळ हुबतना ही दुखदिणी घडणूक घडली. कोकण रेल्वे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा केलो. दिसान दीस रेल्वे अपघातात पडपी भर हुस्को निर्माण करपाक लागल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज रेल्वेचे जे एक्सिडेंट जे आसात हे आजकाल रेल्वेचे एक्सिडेंट हे खूप जायत रावले कडेन आसात आनीक हे घडत आसात. हे जे एक्सिडेंट जातात हांकां कारण म्हण तें कांयच मेळना. कशें करून ते गाडये पोंदा पडटात, काय जीव दितात, काय सुसायड करतात, काय फाटल्यान गाडी येता ती कळना. हे खुबशे हेतूंक हे आसात. आनीक तुमी जाणा आसतले की ह्या दिसांनी काल पयर कुडचड्यार जालो, सावड्डी जालो, पयर वेर्णा जालो. अशें करून जे एक्सिडेंट जे आसात हे खुबशे जावन मनशाले जीव गेले कडेन आसा. आनी असोच जो एक इन्सिडेंट आसा हो बाळ्ळी रेल्वे स्टेशन जे आसा तेजे मुखारल्यान जी लायन वता त्या लायनीचे रेल्वे पोंदा एक बायल जी आसा ही पडोन ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली कडेन आसा. आनीक हे जावपाचें कारण आजुनूय कांयच कळना. ती बायल आसा ही ह्या गांवचीच बायल आसा आनीक ती खंय तरी हेवटेन येताली. येता आसतना तिका तें कांयच कळना कित्याक एक रूट आसले कारणान सिंगल वे आसले कारणान ती मदींच खंय तरी आवाज येतरी काचाबूल जाली आनीक ती त्या ट्रेनी आपटली आनीक ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली. हे जेन्ना कुंकळे पुलिसांक कळ्ळें त्या टायमार कुंकळे पुलिसांक पावले आनीक कित्याक हो बाळ्ळी इन्सिडेंट जाले कारणान पयलीं कुंकळे पुलीस पावले. मागीर रोखडेच तेणी इन्फॉर्मेशन जें आसा हें कोकण रेल्वे पुलीस जे आसा ह्या हांकां दिलें आनीक त्या हेजेर जो कोकण रेल्वेचो जो PI आसा गुडलर हो हांगा येवन आपल्याले स्टाफाक घेवन तेणी हांगा पळयलें आनीक तेणी रोखडोच पंचनाम केलो आनीक तेजी वळख पळोवपाची प्रयत्न केलो. आनी जेन्ना तिची इन्वेस्टिगेशन करता तेन्ना कळ्ळें की ही जी बायल आसा ही हांगचीच आसा आनीक लागींचीच. आनीक ते कळटरेक रोखडेच मागीर तेंची फॅमिलीक तेणें आपोवन हाडलें आनीक तेणी व्हेरीफाय करपा लायलें. आनीक सद्या बॉडी जी आसा मडगांवच्या हॉस्पिटलांत सद्या मोरगांक व्हेले कडेन आसा. आनीक फुडली जे प्रोसेस आसा हो जो PI आसा गुडलर हो सद्याक कोकण रेल्वेचो PI हो सद्याक करता. आतां पळोवया ही कशी मेल्या कितें जालें तें कांयच आजुनूय कळना. तरी पूण जे पुलीस आसात हे आपले तरी प्रयत्न करतात की कारण कितें काय म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय खऱ्यांनीच विकसीत जाला काय सरकारी प्रकल्पांची अवतिकाय पळोवन लोक विचारपाक लागल्यात. दक्षिण गोंयांतल्या बस स्टॉपांची अवतिकाय पळोवपाक मेळटा. पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दाखयल्ली सावथाची वस्तुस्थिती. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता जे गोंयचे ह्या चड करून सावथ गोवाचे जे बस स्टॉप आसात ह्या बस स्टॉपाची जी कितें दुर्दशा जाल्या ती आमी तुमकां दाखयतात. हे जे बस स्टॉप आसा हे फक्त लोकांक हांगा बसी रावपाक बऱ्या पडचें, तांकां वता रावचें पडचें न्हू. थंय बसपाची वेवस्था जावची. इवन डिसेबल लोक आसात तांकांय बरें बसपाची वेवस्था जावची म्हूण हे बस स्टॉप सगळे गोंयभर बांदले. पूण आज ह्या बस स्टॉपाची परिस्थिती बिकट आसा. आमी म्हणटात की स्मार्ट गोंय म्हणचे. त्याच बरोबर तुमकां आमी दाखयतात की स्मार्ट गोंयचे स्मार्ट बस स्टॉप जे आसात ह्या बस स्टॉपाचे तुमकां आमी काही उदाहरण दाखयतात.
आमचो केपेंचो बस स्टॉप हेजेर म्हाका दिसता हो म्हागेलो 5वो न्यूज ह्या 10 वर्सांक हो 5वो न्यूज म्हजो कित्याक काय म्हणल्यार फाटीं एक 25-30 वर्सां एकटो आयलो केपें आयलो आजीम पावलो केपें कांय जाल्ला म्हणून पावलो तुमगे पळय बस स्टॉपाची परिस्थिती आपण 30 वर्सां पयलीं बस स्टॉप पयलीं पळय तशें आसा ह्या बस स्टॉपाचेर हांवें कितलेशे न्यूज घातले हो बस स्टॉप आनी तो बस स्टॉप 1982 लायन्स क्लबान केल्लो तेकाय काय मेंटेनन्स ना तेका पळय उदक भरता ते पावसा बीन सारकें हॉट मिक्स करून रस्त्याचेर हायट घेवन त्या बस स्टॉप सकयल जाला आतां उरली ह्या बस स्टॉपाचेर रातचे पिशे सगळे न्हिदतात हांगा मुततात कित्याक काय म्हळ्यार रातचो 11-11:30 पासून हांव एकटोच बाजारांत भोंवता कळ्ळें न्ही हांव ते सगळे पळयता हांगा सगळे पिशे न्हिदतात मुततात आनी पळय कांयच ना कितले फाटी हांवें न्यूजाचेर हाडले सकाळीं येतात आनी आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट ना बाकी कामां वचपी लोक सकाळीं 6 वरांचेर बसी येवन बसतात कळ्ळें न्ही आनी हांगा सगळी मूज बी हळशीक सगळें आसता सगळे साटल्यो कुटल्यो सगळे ना जाल्यार म्युन्सिपालिटीन एक काम बेगीन जाता तितले बेगीन रिपेर करचें ना जाल्यार सकाळीं कोणा तरी अपॉयंट करचो हांगा 2 बालदी उदक मारपाक कित्याक हांगा सगळी पळय रातची न्हिदता पळय सगळे पिशे सगळे मुक्तात आनी सगळे लोक येवन सकाळीं बसता लोकांक कितें खबर आहा रातचे आमकां कितें चल्लां तें ताचे कडेन कोर्टाच्या ऑपोजीट एक बस स्टॉप आसा ती फाटल्यान झाड आसा ती सगळी बस स्टॉपा भितर येयल्ली आसा कितलीशी बस स्टॉप अशी आसा पांजर कडेन एक बस स्टॉप आसा बस स्टॉपाक कांय मेंटेनन्स ना हे फक्त बस स्टॉप करप कंस्ट्रक्शन कोणा कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी हेजेर कमिशन खावप मागीर मेंटेनन्स कांय ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. हायकोर्टान बडी ओडले उपरांत बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय करपाचो वावर सुरू जाला. सरकारान कांय कडेन ही जबाबदारी पंचायतींचेर धुकल्ल्या. बस्तोडा जंक्शना वयले सुमार 50 इलिगल कमर्शियल शॉपवाल्यांक आतां मेरेन नोटीसी दिल्यात. लोक पंचांक दोश दिवपाक लागल्यात. उपसरपंचान लोकांच्यो भावना मिडिया मुखार मांडल्यात. पळयात. सरकारान खंय इल्लीगल शॉपां मोडपाची जबाबदारी पंचायतीचेर दिल्या. पंचायत तांकां साल्वार करपाचोय यत्न करता. पूण सुरवेक रस्त्या कुशीक स्ट्रक्चरां उबी करपाक परमिशनां दितानाच चितिल्ले जाल्यार आयज ही पाळी येवची नासली. लोक आमकां दोशी धरपाक लागल्यात अशी खंत सरपंच आनी उपसरपंचान उक्तायली. सरकारान कोर्टाचे ऑर्डरीचो बॉल पंचायतीच्या गोलीत उडयल्ल्यान पंचायतीची कशी गोची जाल्या पळयात. 20 तारखेक आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयलेली ते येयल्या उपरांत आमी मागीर बॉडी मिटींग घेतली आनी कितें आतां सजेस्ट करपाचें हें केली आनी मागीर त्या उपरांत आमी सेक्रेटरीन आपलो प्रोसिजर सुरू केलो आनी मागीर आमी काल पयर नोटीसी काडली सगळ्यांक. हांगासून आमी तार जंक्शन ते मोरया प्रिंसिपल आमी काल पयर नोटीसी आमी सगळ्यांक फावयली. सो तांकां टायम दिल्लो आहा त्या टायमा भितर तेंच्यांनी कितें डॉक्युमेंट्स बी कितें आहा तेंचे ते तेंच्यांनी सबमीट करपाची. आमी मागीर पळयतली ते डॉक्युमेंट्स कशें कितें आहा ते डॉक्युमेंट्स पयले जायना मागीर सारकें तेंचे सोडला कितें ते मिलियन कितें हांगा सोडला ते पळयतले आमी. त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसिजन घेतली कशें कितें करपाचें. इतकें करून जावना फुडें बी प्रोसिजर आहा मागीर कशें कितें करपाचें. सो ते प्रमाणे आयज हें करतली आनी आयज आमी हांगासर येयलेली मेजरमेंट करपाक हायवेसून भितर 40 मिटर आसूंक जाय. सो आमी ते आयज मेजरमेंट करपाक आमी आयज येयलेली. सो काल पर्यंत 31 नोटीस आमी पावयला आनी आयज आतां 19 आमी काडला नोटीसी. सो ते प्रमाणे आमी पळयतली कशें कितें आमचें डायरेक्ट हें करचें ना पळयतली आमी कशें कितें हेल्प करूंक मेळटा तें हें करचें. सेक्रेटरी ताका धरून आमकां करूंकूच जाय. आमी घरा बसूं शकना न्ही. सरकार म्हणटलो ही घरा बसल्या आमकां सरकार आतां कितें म्हणटा मेजरमेंट करा कितके बाय पड कितें आहा तें तुमी पळया. आतां पळय सुरवातीकूच तर ह्या आमचे आतां सगळे लायनींग आसा शॉपवाले सुरवातीकूच तर सारकें सिस्टमेटीक आसलें आज हो इश्यू जावचो नासलो. पण जेन्ना तुमी रेंटाक दुकान घेता जर तुमी 10 मिटर घेता 20 मिटर्स घेता ती तुमी भाजी लावंक शकता. तुमी ताका पे करता दुकानवाल्याक पे करता. तुमी रोडाक पे करिना जावं फुटपाथीक पे करिना. जेन्ना तुमकां म्हाल येता तुमी तो दुकानान घाला. जेन्ना दुकानान म्हाल घालतली फुटपाथ आहा तो कस्टमर रावतलो आनी आपूण घेतलो. तुमी कितें करता फुटपाथीचेर म्हाल दवरता आनी कस्टमर रावतलो रोडार. जेन्ना तो रोडार रावता तेन्ना ट्राफीक जाम. हर आमकां पंचायती ग्रामसभेन आमकां इश्यू येता हांगासर पार्किंग आहा थंय पार्किंग आहा तो तर इश्यू सॉल्व जायत ना. एकदां लोक माल सुद्दां आमी व्हेल्ले आसा गाडी आरटीओतली तरी पूण तो हें जायना. पावस येता बुट्टी येता. आमी कितें म्हणटा जेन्ना तुमकां मुवींग कार्ड दिला तशें दवरा. तुमी जर आतां हें काडलें स्ट्रक्चर काडलें ते आतां इतकें वाडलें स्ट्रक्चर एकलो काडटा दुसरो काडटा ते वाडत गेले ते आनी वाडत जाले आनी गर्दी जाली. सुरवात अशी नासली
आनी हें कार्य करतना खुबशे लोक आमकां कितें कितें म्हणटात आमी कितें खोशी येना तुमचें मोडूंक जावं तोडूंक ही एक्शन सरकारान घेतिल्ली आसा आनी गोंय बरें आसा अशेंच न्ही की बस्तोरचीच पंचायत करता जावं बस्तोरची सेक्रेटरी करता हे प्रत्येक गांवांनी जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी एक्शन घेतिल्लें आसा आमी जो सपोर्ट आहा तो सगळ्यांक करतले आमकां अशें ना की लोकांचें पोट भरून घरा बसतले आमकां तुमकां मदत करूंक जाय तें तुमकां आतां नोटीसी पावला तेचें तुमी हें करून पंचायतीक आमकां येवपाचें की तुमचें कितें आहा तुमकां कितें लायसन आसा तुमचे कडेन कितें आसा जी तुमकां कितें आसा ती तुमी आमकां पंचायतीन येवन ती दिवपाची. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा GVM सर्कल जंक्शन अपघातांचें सर्कल जावन रावलां. चकाचक रस्त्यांचेर सदांच उलोवपी PWD मंत्र्यान बरे रस्ते दिवचे थळाव्यांनी आवाज काडला. GVM सर्कल जो आसा तो पयलींसान डेंजरस आसा आनी हांगा भरपूर एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी लोकांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. पूण डेव्हलपमेंट हें जाय आनी डेव्हलपमेंटा खातीर हांगा 4 लेन जाता. आतां 4 लेन जालें म्हणटकीर हो जो सर्कल आसा तो सर्कल भरपूर व्हडलो आसा आनी कितें जायत हें सांगूंक जायना. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हो जो सर्कल आसा हो सर्कल सारको करचो आनी हे 4 लेनाचें काम जें आसा तें बरे भशेन करचें कित्याक हांगा एक्सिडेंट जावची ना म्हणून. लोक म्हणटा की हे जे पयलींचें आहा तें इंजिनियरींग जालें फेल जाल्लें आसा पूण आतां तरी इंजिनियरींग फेल करची न्हू लोकांची मागणी आसा. फोंडा राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्याचे काम सुरू आशिल्ल्यान सुवातेर घातक अपघात जावचे न्हय हे खातीर GVM सर्कलार सुदारणा करपाची मागणी थळाव्यांनी अधिकाऱ्यांक केल्या. विराज आमी पळयतात हो सर्कल जो GVMचा सर्कल आसा हांगा भरपूर एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हो सर्कल सारको डेंजरस आसा. अजुनूय हाजेर आतां 4 लेन जाता हाजेर अजून कांयच जायना. मेन म्हटल्यार आतां हांव कितले वर्सां जाली पळयता हांगा एक्सिडेंट जाता आनी हांगा डायरेक्शन बोर्ड सारकें ना. मेन म्हटल्यार हांगा सिग्नल जाय आशिल्ले हांगा तो 4 लेन जाता तेन्ना ही कॉलेज हांगा GVM आसा फाटल्यान आमच्या PS कॉलेज आसा तसोच हो जवळी पायप आसा शेवटे आमचो बस स्टँडार रोड येता आनी हो फोंडा सिटीन येता. तर इतले जंक्शनान सगळ्यो भायल्यो गाडयो येता हांगा सगळ्यो येता ताका लागून जाय कितें आशिल्लें की हांगा मेन म्हटल्यार हांचें जें एलिवेशन आसा तेंच चुकलां रोडाचें जें मेन हें आसता तेंच चुकलां तेंच कोण पळयना. तशें फुडें परत एक्सिडेंट जातात देंवतेर तशें हांगाय जातलें आतां हांगा फुडें तुमी जर पळत देंवती काडीत जाल्यार रोड एकदम नॅरो जाल्लो आसा. तेन्ना इंजिनियरींग कसले हाजें तें हांव नको खंयच्या डिग्रीची हेजी इंजिनियरिंगाची तेन्ना मंत्र्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे हाय ऑफिशियल्स आसा तेंच्यांनी येवन हांगा बरें ऑब्जर्वेशन करूं जाय की हांगा एक्सिडेंट जाता कित्याक हाजेर एक्सिडेंट एनालायसीस म्हणटा ताका तें केन्नाच जायना. आनी हांव आतां RTI मारतलो कोण हेजे एक्सिडेंट जाले खंय जाले ताचे म्हाका एक्सिडेंट एनालिसीस रिपोर्ट जाय म्हणून कित्याक म्हाज्या म्हायती प्रमाण म्हाका मेळ्ळा एक्सिडेंट एनालिसीस टीम 40 जाणांची आसा पूण ही जायना. कोण ती टीम कित्याक केली ती म्हाका खबर ना. ताका भायर फोनांना बी धाडटा ट्रेनिंगाक ताचो उपयोग कितें तो म्हाका जाय आशिल्लो. आनी एक्सिडेंट एनालिसीस जायना जाल्यार हाजो गंभीर फुडें आमचेर परिणाम जातलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. बिरेस्तारा कांय वाठारांनी पावसाची नोंद जाल्या. ह्या अवकाळी पावसाक जापसालदार आशिल्ल्या मध्य प्रदेशाचेर चक्रीवादळ अजूनय सक्रीय आसा आनी येता त्या दिसांनी आनीक पावस पडूं येता. हवामान विभागाचो अदमास. IMDन येल्लो अलर्ट वाडोवंक ना पूण सप्तकाच्या शेवटा मेरेन हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. तापमान स्थिर उरतलें. चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें पूण आर्द्रतायेक लागून उश्णताय तिगून उरतली. बिरेस्तारा जायत्या वाठारांनी पावसाची नोंद. दाबोळी हांगा सगळ्यांत चड 0.3 इंच पावस. मध्य प्रदेशाचेर चक्रीवादळ सक्रीय
IMDन 4 एप्रिला उपरांत येलो अलर्ट वाडोवंक ना, पूण सप्तकाच्या शेवट मेरेन हलको पावस पडपाक शकता. शुक्रारचे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.